माझ्या डिपार्टमेंटा कडल्यान मॉनिटर करीत आसा NRI कमिशन आनी NRI डिपार्टमेंट आमचें NRI कॉर्पोरेशन हे कंप्लिटली मॉनिटर करता केस टू केस बेसीस मॅक्झिमम म्हणजे आयजूय जशें म्हटलां पळय न्ही आमी नोकरीच्या आमिशांक बळी पडून असले जे नोकरीचे हे जे आहात भायर व्हरता म्हणून जे एजंट बसलेले आहात तांकां पयशे दितात भायर वचून फसतात अशे खूब जाण गोंयकार फसल्या म्हणून कोणी ह्यान फुडें खंयच्यात काल आमी जशें AI लॅब आनी सायबर फ्रॉड म्हटलां पळय न्ही हे सगळे हेच प्रकार आसात ओके थंय सुद्दां म्हणजे एका वर्साक 100 कोटी लॉस जावप इट इज अ बीग लॉस गोंय सारकेल्या बारीक राज्या खातीर लोकांनी निदान हाज्या फुडें तरी फसचें न्ही एक म्हजें म्हणणें. नमस्कार सगळ्यांक येवकार. सद्याक आमी प्रुडंटाची आयज एक अपडेट घेवन आयिल्ले आसा. काल आमी एक न्यूज ब्रेक केल्ली की एक स्टॅनी जॉर्ज ह्या भुरग्याचेर एक FIR जाल्ली आनी खंय तरी 2 भुरगे तरणाटे जे गोंयच्यान भायर अमेरिकेक कामाक वता म्हूण सांगून जे फसवणूक जाल्ली आनी ते खंय तरी डिपोर्ट जाल्ले. तांच्यांनी वास्को पुलीस स्टेशनान एक कंप्लेन दिल्ली की स्टॅनी जॉर्ज कॅप्टन जॉर्ज कन्सल्टन्सी सर्विसीस जे आसा निवाडे ताणें आपले 18.5 लाख रुपया घेवन 2 लोकां कडेन कामाची आमीश दाखोवन तांकां बाय इल्लिगली मॅक्सिको धाडले आनी जेन्ना ते सांपडले तेन्ना ताजेर एक केस जावन ताजेर एक FIR जाल्ली आसा. पूण सद्याक जे आमकां लेटस्ट अपडेट अशें आयकूंक मेळटा की हो जो स्टॅनी जॉर्ज जो आसा सद्याक इज आउट ऑफ स्टेशन आनी जेन्ना ही केस जाल्ली तेन्ना खंय तो गोंयांत नाशिल्लो. आतां सद्याक जी आमकां इन्फॉर्मेशन मेळटा की पुलिसांनी खंय तांचे ताका कॉन्टेक्ट करपाक ट्राय केल्लो आसा आनी खंय तरी सुत्रां सांगता की 25 ना 26 तारखे भितर तो गोंयांत पावतलो आनी गोंयांत पावतकच फुडलें इन्वेस्टिगेशन जें आसा तें फुडले इन्वेस्टिगेशनाची आमकां डिटेल मेळटली. सद्याक तरी फक्त FIR लॉन्च केल्ली आसा. देर इज नो लुकआउट नोटीस फॉर दीस पर्सन. पूण एज ऑफ नाव ही इज आउट ऑफ गोवा आनी ताका लागून फक्त ताका बूक केल्लो आसा. एक FIR लॉन्च केल्ली आसा आनी फुडलो तपास जेन्ना तो इंडियेन येतलो जावं गोंयांत येतलो एक 25 ते 26 तारखेक अशें अंदाज आसा तो येतकच ताजे फुडले इन्वेस्टिगेशन जातलें. वास्कोच्यान प्रुडंट मिडिया खातीर विक्रम नायक.